गोंयांत हिंसक कुत्रे पोसपाचेर बंदी घालतले। जे लोक हे कुत्रे पोसतात तांणी स्वताच्या जबाबदारीचेर ते पोसचे। तांचे कडल्यान तशें प्रतिज्ञापत्रूय बरोवन घेतलो, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। अंजुन वाठारांत पिटबुल कुत्र्यान एका 7 पिरायेच्या भुरग्याचेर हल्लो केल्लो। ह्या हल्ल्यात त्या भुरग्याक मरण आयिल्लें। हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान महत्वाचें स्टेटमेंट केलां, पळयात। हिंसक कुत्रे पिटबुल आसत किंवा ते रोटवायलर आसत तशे वेगवेगळे हातूंतले खंयचे हे खरें म्हटल्यार हांवें फाटल्याच फावटी डिसिजन जाल्या उपरांत हाजेर एडमिनिस्ट्रेटिवली नोट धाडूनय दिल्लो। थोडेसो डिले जो आहा पळय न्ही तो आमच्या काही डिपार्टमेंटा कडल्यान जाला, तेजी चवकशी करून येयला तो वेगळो। जी घटना घडली ताज्या बद्दल हांव दुख्ख व्यक्त करता। खरोखरूच मनाक यातना जाता, दुख्ख जाता की बऱ्याच जाणांच्यो म्हणजे हॉबी हाज्या खातीर गरीब मनशाचो मृत्यू हे योग्य न्ही, हे सहन करून घेवचें ना। म्हणून तर आमी ताजेर म्हणजे 304 मर्डर हो ताजेर केस लायला, ताका अरेस्टूय करचे, ताका भितरूय उडयचे, ती केसूय फॉलोअप करून ताजेर जाता तितलो ताका इम्प्रिजमेंट हो ताका घालतले। बट इन फ्युचर म्हाजें तर म्हणणें आहा की पूर्णता विदीन 8 to 10 days हो नोटिफिकेशनूय बी हांव म्हज्या एडमिनिस्ट्रेशनाक वेटरनरी डिपार्टमेंटाक काडपाक लायता, काडटा आनी जाता तितले बेगीन तेंच्यांनी अशा पद्दतीचे कुत्रे आसा तेंच्यांनी लॉंग रन ह्या आनीक हाडपाक दिवचे ना, बट आसा तेंच्यांनी एफिडेविटूय दिवचो पडटलो। घरात किमान 5 गायी पोसप्यांक दर दिसा 80 रुपया प्रमाण अनुदान दितले। म्हणल्यारूच 5 गायी फाटल्यान दिसाक 400 रुपया आनी म्हयन्याक 12,000 रुपया एका घराक मेळटले। तशी येवजण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जाहीर केली। बेगीनूच तशी अधिसुचोवणी काडटले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। सरकारने आता ठरवलेलं आहे, एक प्रकारचं काही दिवसामध्ये नोटिफिकेशन येईल। मिनिमम म्हणजे 5 गायी ज्याच्या घरात असेल, 5 गायी, मी जर्सी सांगत नाही, मी सहवाल सांगत नाही, गोव्याची आपली गावठी गाय ही कपिला गाय म्हणा किंवा कुठलीही गाय म्हणा, या 5 गायीला मिनिमम पर गाय पर डे 80 रुपये सरकार त्याला देणार आहे। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।